ना कोण उलयता? डिसिजन आतां जनरल बॉडीन तुका सांगलें EGM तांकां मिटींग घे म्हणून. आज मिटींग गेली तुगेले क्लबामध्ये 10 ऑक्टोबर 2024 आनी थिंगा मिनिट्सां बरयलां देर वॉज नो कन्क्लुसीव डिसिजन एज द क्लब एफेक्टेड वेर नॉट एग्रीइंग टू द प्रोपोज चेंजीस. हे मिनिट्स तुगेलो क्लबामध्ये डिसिजन जालें ना, क्लब एग्री जालें नाही चेंज करपाक. हे कोल आसतना 13 जानेवारी ही पड ती कोर्टान पड सेट डिसायड करूं म्हणून ते रेजोल्युशन तेमी गेलें 13 जानेवारी. ते रेजोल्युशन आसा विथ रिगार्ड टू द अमेंडमेंट ऑफ द फील्ड क्लस्टर सिन्स देर वॉज डिस्क्रिपन्सी द एग्जीक्यूटिव कमिटी मेंबर्स deliberated and accordingly South Goa Executive Committee members along with concerned club from South Goa met and deliberated on the matter to which a final decision could not be arrived. But still यांका पावर नासलो. मागीर कितें करलें मी the members unanimously agreed to implement the revised inter-village football tournament rules with effect from January 25 and to implement the clusters. हेका हो पावर दिलो ना. EGMन पावर कितें दिल्लो मिटींग घे म्हूण. मिटिंग्स घे तुका ते क्लब एग्री जाल पळय कंक्लुजन तेंगे एड्रेस कोलपा कन्सर्न आनी ते एग्री जाल म्हणटच तूं डिसिजन घे म्हूण. क्लब एग्री जालें ना जाल्यार तेमी परते EGMक कॉल करूंक जाय आसली आनी परत EGMक हें सांगपा जाय आसलें क्लब जालें नाय. एकूय मिटिंगेचेर जालें ना म्हूण डिसिजन हें गेलें. एग्जीक्यूटिव कमिटी पावरू ना आनी त्या ऑथॉरिटी ना चेंज करपाक इम्प्लिमेंट करपाक इंडिविज्युअल रूल आनी चेंज करपाक. हे डिसिजन जालें म्हणटकीर तेमी 29 जानेवारी लेटर बरयलें. आतां हें विड्रॉ कर म्हणा. हे लेटर विड्रॉ कर म्हणा ऑर्डरीचेर. आतां हें कित्याक हिंग तेमी हें लेटर सेक्रेटरीन धाडलां सगळे प्रेजिडेंट आनी सेक्रेटरी सगळ्या क्लबां 156 हे हेजेर कितें म्हणा EGMन डिसायड करून म्हणटा तेमी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लबान डिसायड करपा म्हूण फायनलायज करपाचें. क्लब हे पळय हे सावथ गोवा क्लबा ऑथॉरिटी दिली ना आसली. दुसरी कितें सांगलें तेमी सेक्रेटरीन द कन्सर्न प्लेस बिफोर फायनलायजेशन बिफोर द एग्जीक्यूटिव कमिटी ड्युरिंग इन मीटिंग ऑन 13/1/2025 and the same was approved and consequently the revised private inter-village football rule have come into force. हेणें फोर्स जालें स्टार्ट केलां सगल्या क्लबां. हे आम 13 जानेवारी डिसिजन गेलां आनी आजचो इमिजिएट तुगेल्या इफेक्टान येयला म्हूण. आनी हे तुगे मिनिट्स जे पळय क्लबा मिनिट्सान मिटींग कॉन्ट्ररी केलें तेणें कित्याक हिंगा तेमी तें सांगिल्लें ना क्लब एग्री जालें नाय कन्क्लुजना येयलें नाय म्हूण. ते आतां ते एग्री जालें नाय म्हूण हे मिनिट हे खूंय मेन्शन ना हे लेटरीचेर. सो हेमी आपणा जाय ते भाशेन पावर विदावट पावर आनी विदावट ऑथॉरिटी तेम डिसिजन गेलां. आनी तेका लागून ही ऑर्डर तांकां ही ऑर्डर येयला आनी ही ऑर्डर डिटेल आहा तुमी अशी. सो आमी आतां हे ऑर्डरीचेर ताका GFAक ताबडतोब ताका आमी सांगता हेजे मुखार आमी टोर्नामेंट हे फुटबॉल प्लेयर आमी घडोवन हाडटा. इंटर-विलेज क्लब यूथ डेव्हलपमेंट आमी कोता. टोर्नामेंट ऑर्गनायज आमी कोता. GFA फकत आमची जनरल बॉडी आनी EGM ही सुप्रीम GFA एलेक्ट कोला आमी कोल्या क्लबान आनी GFA कसलोच पावना. आनी हेजे मुखार कसले तेमी डिसिजन फुटबॉल आनी क्लबाचे गेले आमी तेका फायट कोरले. आनी हे ऑर्डर GFA एग्जीक्यूटिव कमिटी स्पेशली द प्रेजिडेंट तेजो डिक्टेटर हुकुमशाही तानाशाही ही ऑर्डरीचेर ताका दाखोवन दिलां की तुजी हुकुमशाही तानाशाही तुगे एरोगंट चलपा ना. रूल आनी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस ऑफ गोवा फुटबॉल एसोसिएशन एंड इंटर-विलेज क्लब एंड जनरल बॉडी एंड EGM ही सुप्रीम म्हणून हांव आतां मागता जय सिल्वा तुगेले हे ऑर्डर येयला म्हणटच
AGM team call करपाची as per the procedure and let the AGM decide the cluster change and amend whether they want to amend or status quo. Because now at present interview rules of 2026 as well as cluster are in force. Let the AGM decide whether they want to check. And second most important, we want to tell the executive committee of the JFA, especially the president, तुझी ती तानाशाही आणि हुकुमशाही बंद कर, बोल भाशेन फुटबॉल कर, डेव्हलप कर. आम्ही इंटरव्हिलीज क्लब्स फुटबॉलाक सदांच तेंको दिल्ले, बट तुवें तुजे इगो आनी एरोगन्स कंटिन्यू कोली आनी हुकुमशाही तानाशाही आम्ही केन्नाच वगळा पोना. अँड वी विल फायट फॉर फुटबॉल अँड वी विल डू एनीथिंग फॉर फुटबॉल इन गोवा.